सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता। आयज निल्ला ह्या गांवांत जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान आमी क्रिमेटोरियम ह्या क्रिमेटोरियमाचे कंपाऊंड वॉल घेतलेले आसा। हेजो कॉस्ट अराउंड 15 lakhs 15 लाखाचो आसा। हांव अभिनंदन करता जिल्हा पंचायत मेंबर आमचे संदीप बाब, तशेंच निल्ला पंचायत जी कामां जी वर्क्स कितें आसा डेव्हलपमेंटलाचे ती फुडें व्हरत आसा। तशेंच निल्ला पंचायतीन हेजे फुडें वचून आनीक काम घेतलेलें आसा। MP LED फंडांतल्यान हर्स व्हॅन हांगा सँक्शन जाल्लेली आसा, ती फुडल्या काही दिसां भितर ह्या पंचायतीक आनी ह्या ग्रामस्थांक मेळटली। तशेंच आत्मनिर्भर फंड आसा तितूंतल्यान क्रिमेटोरियमाचे जी शेड आसा ती निल्ला पंचायतीन घेतलेली आसा। हांव तेंचे सेक्रेटरी आनी तेंचे खरेंच सगळ्या पंचायत मेंबरान सरपंचाचे अभिनंदन करता की ते लोकांक लागून ज्या तरेन काम फुडें व्हरता आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बाब ज्या तरेन काम फुडें व्हरता। तुम्ही पळयलां आसतलें काही दीस जाले कंटिन्यू आमी एक ना एक गांवांत खंयचे ना खंयचे डेव्हलपमेंटल काम फुडें व्हरत आशिल्ले आनी आयज ह्या निल्ला गांवांत पावल्ले आसा। तशेंच MP LED फंडांतल्यान रेस मोगेज पंचायत हांगाय हर्स व्हॅन पास जाल्ली आसा। आमी एक CSR एक्टिविटीन एक आमी एम्ब्युलन्स एक एडवान्स एम्ब्युलन्स आमी आमकां कोणी स्पॉन्सर केल्या, ती फुडल्या काही दिसान सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक स्पेशली हेजे आमकां एक एम्ब्युलन्साचो फायदो आमकां मेळटलो। ही आमी प्लॅन केला की पिलेन पंचायती कडेन दवरपाक आनी थंयच्यान ती सय पंचायतींक आमकां यूज जातली। तेजी आयज आमची मिटींग फायनल आसा आनी फुडल्या म्हाका दिसता एक म्हयन्या भितर ती आमकां अवेलेबल जातली। देव बरें करूं। आयज आमी नेरूल क्रिमेटोरियम हांगासर आसा, आमच्या मदीं आसा आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार श्री केदार नायक, हांगासरले डेप्युटी सरपंच, सगळे पंच मेंबर, हांगासरले नागरीक। खूब दिसां पूर्वी ह्या पंचायतीचे आनी ह्या लोकांचे हांगासर एक डिमांड आसलो की हे कंपाऊंड वॉल हे मोडून पडलेले आसले आनी ते सदांच म्हणटाले की हे कंपाऊंड वॉल अशें जाताले बांदून दिवचें म्हणून। आमी आमची घरां सदांच सगळीं सारकी करता, सदांच घरांत रावता, पूण हें आमचें निमणें घर, क्रिमेटोरियम मसुर्णी ही सगळीं आमची निमणीं घरां, हिवूय आमी सांबाळपाक जाय, हिवूय आमी राखपाक जाय। ह्या हेतून जे कंपाऊंड हे मोडलेले आसले आमी तांकां सांगलें ते बेगीनूच आमी करून दिवया म्हणून। आनी आमच्या आमदाराच्या सपोर्टान तशेंच आमच्या नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष आमचो सिद्धेश नायक, तसोच CO अजय गावडे यांचो सुद्धा म्हाका खूब सपोर्ट लागता। कसली कामां घेतली जाल्यार सदांच ते विचारत आसता कितें तरी काम घेतला तुवें काय म्हणून। यांचो सदांच बरो सपोर्ट मेळटा आनी जे सगळ्यांच्या सपोर्टान आनी ह्या गांवच्या सगळ्या लोकांच्या सपोर्टान आमकां ही कामां करपाक मेळटा। हे आमची नेरूल पंचायत सदांच कितें ना कितें फॉलोअप करीत आसता, विचारीत आसता, कामां कसली कसली घेवन येत आसता। आमकां कमीत फंड आसता त्या कारणान आमकां चडशीं कामां घेवंक मेळना, तरी आमच्या आमदाराच्या सपोर्टान कितें कितें जाता ते आमी करून फुडें सरलेले आसा। आमचे मसुर्णीचे काम स्टार्ट केला बाब केदार संदीप, हे आमकां सदांच त्यांचो आधार आहा कितें ना कितें करपाक। आनी म्हाका दिसता आमच्या निल्लान ह्या आदी कामां जावंक ना ती आतां जातली। कित्याक हांव म्हणटा जातली, ह्या आदी आमची कामां कोणीच करूंक ना आनी आतां आमची रोकडीच कामां जाली अशें आमकां दिसता। अशेंच हेणी आमच्या MLA केदारान आनी संदीपान हांवें फुडें सरचें आनी आमची कामां करची। नेरूल स्मशानभूमीच्या जाग्यार उबे आसा, आमच्या वांगडा आसा आमचे MLA केदार नायक, ZP संदीप, तशेंच सगळे ग्रामस्थ आहा, तशेंच कमिटी मेंबर आहा हे स्मशानभूमीचे। आमी हे कंपाऊंड खूब दीस जाले मोडलेले, तेका लागून आमी ZP कडेन वचून सरपंच आमी करून आमी हे करून तेका एक आमकां बेगीन करून दिवचे म्हणून तेजेर मागलेले आनी तेणी बरे एफर्ट्स घालून हे काम बेगीनचे बेगीन करून घेतले। न्यायाचे जो हांगासर हे जाल्लो आसा फावंडेशन स्टोन, हांव मागता तेंचे कडेन अशीच आमची जी कामां उरल्या ती तेणी करची